खंय मेळटा तांकां रोड आमकां ना हो तांकां म्हाका दिसता खबरच आसलो दिसता म्हणून ते डायरेक्टच म्हाका दिसता तेचेर घेवन येयले आमी सांगच्या शिवाय आनी हांव तेंचे थँक्यू म्हणटा आनी तशें आमचे समस्या आहा सर्विसीच्या रोडाच्या खूब समस्या आहा पूण ते आज खंय तरी सॉल्व जावंक ना ते आमचे ट्रेजर दिवपाची काय गरज पडली म्हणजे सरांक म्हाका दिसता खबरच आसली दिसता रस्तो ना म्हणून ते डायरेक्ट येयले आनी आयज तेंच्यांनी पाहणी केली पळयलें तेंचे सबंद भोवन की खरेंच रस्तो तेंचे गरज आसा स्ट्रेचरीची आणि ते म्हणून तेंच्यांनी आमकां ट्रेचर दिल्ली. कितली वर्सां जाली तुमकां हांगा रस्तो ना म्हणटा तुमी? तरी आमकां दिसता 45 जाली. 45 वर्सां तुमी हांगा आसा? 45च्या भितर आहा पूण 40-45. न्हू ह्या भागाचे मंत्री उपमुख्यमंत्री हा बाबू आजगांवकर हेणी भेट बीन दिवंक ना हांगा ह्या वाड्याक तुमच्या? भेट तो हर एक वर्सा दिता, हर एक इलेक्शनाक दिता, दीत आसता तो. तुम्ही मांडूंक ना समस्या रस्तो जायो वाट जायी म्हणून? समस्या खबरच आसा तेका ते पण सॉल्व करूंक ना तुम्ही? सॉल्व जावंक ना. आयज आमचो मेन आता विषय खंयचो सर्वेचो सर तेका हेचो रोडाचो कितें प्रॉब्लेम जाता म्हणून सांगता ओके पूण सर्वीचो खंय तरी प्रॉब्लेम कसलो आहा तेका सर्विसीक एनओसी जाय पडटा तरीच तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां इलेक्शनाक येता तेन्ना वा सर्विसीक तुमकां जॉब लावपाक जाय धंदोवाड्यान जाल्यार तुमकां एनओसी जाय पडटा तें सांगपाचें. गेली आतापर्यंत सगळे भुरगे बेकार आसा, एकय नोकरी लागना, एकय नोकरी लावंक ना तेणी हातीन धरून सांगपाचें बा ही नोकरी कोणी लायली काय विचारपाचें. आता टोटल हांगा तुमचे कडेन घरां कितली आसा ह्या भागात? घरां आमची 3 वाड्या म्हणजे 30 घरां आहा आमच्या समाजाची 30 घरां आहा आणि आसा एक 40-50 घरां टोटल ह्या 40 घरां 40 घरां आसा. ह्या सगळ्या लोकांक खंय अजून पर्यंत रस्तो ना. तुम्ही येतात कशे? आमी येता म्हणजे पांय वाटेन आणि आमच्या कोण सिरियस कोण आहा एक कितें फ्रॅक्चर जालें कितें जालें जाल्यार आमकां तांकां उखलून व्हरचें पडटा, एक पाटी मारून थंय व्हरचें पडटा ना तर एक आमी लाकडाची एक ट्रेचर कशी करता आनी त्याच्यार अशें घालून ताका न्हिजोवन ताका 4 जाण धरून ताका व्हरपाचें. आतापर्यंत कन्सर्न जे तुमचे आमदार आसा ते सांगतात की आम्ही ह्या भागान आयले तेन्ना काय नसलेले, त्या गरोदर बाईंक आम्ही पाळण्यान व्हरताले. ते खंय चित्र आणि आताचे चित्र अजून तसेच आसा? तर हय 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 ते म्हणटा पाण्याक घेवन गेले आमकां पाळणा कशें आमकां पाळण्याक म्हणून व्हरपाचें सांगूंकच ना आमकां. आमी कशें ते व्हरता हॉटेल म्हणून व्हरता नाल्यार कशें खंयची मोटरसायकल असं धरून तरी ताका हेल्लो ते शीक पडलें. आमी कितें सॉल्व नो सर कितें आहा खबर आहा जशें पयलीं पाळण्यान व्हरताले पळय तीच तरा अजून मेरेन आमच्या वाड्यान कळ्ळें? अजून मेरेन कांयच बदल ना त्या वाड्यान की बाबा गाडयोन व्हरता ना जाल्यार हेनी व्हरता गेल्या वर्सा हळदीसर पडली तिका उखलून व्हयली आमी चौगांनी लागून जायना जाता तसल्यान व्हयला आमी उखलून. खबर आहा गाडी हांगा येयना एक तर वयताना सुद्दां तेका सुद्दां वयताना व्हरताना तेका सुद्दां आमकां आमचे सुद्दां पांय घट लावचे पडटा कित्याक आमी निसरून पडटले म्हणून. भुरगीं त्या व्हळासून शाळेन वयताली ह्या वर्सा जाला तो पूल हाल्ली बांदला फाटल्यान लागून तो बी अर्दो आहा तुका माती घालपाची ती तशीच आहा. इतले भुरगे शिकोवन सुद्दां तुमी एक जॉबाक लायना काय ना. एक माझ्या बाबू सरळ सांगता गेलो जाल्यार तुमी जॉबाचेर कितें उलोवच नाका. मागीर आमच्या धनगर वाड्याकच पेडण्यात धनगर वाड्याक अणकोणच्या धनगर वाड्याकच जॉब नाका आनी कोणाक जॉब ना म्हाका सांग. आमकांच फक्त जॉब दवरूंक ना बाबून बाकीच्यांक जॉब दिवपाक हेच्या कडेन जाता. आनी वोटिंगाक खंयच्या टायमाक येता तूं? वोटिंगाक तूं प्रत्येक हर एक वर्साक तूं वोटिंगाक हांगा पावता. पावल्या नंतर बाबा ना तुमची ही कामां करता तुमची ती कामां करता एक सुद्दां काम सांगल्या पासून एक सुद्दां काम करूंक ना बाबून म्हाज्या हांगा दृश्टीन. अशें करूं नाका न्हू. सांगता बाबा एक 4 कामां सांगली तातूंतली 2 तरी कामां तूं कर. एक सुद्दां काम जायना. कित्याक कामां जायना? वोटिंगा खातीर तुमी येता मरे. एक बाबा रोड जायना ना म्हणली ना कित्याक भाटकार लागता भाटकार एनओसी दिना रोड जायना. गव्हर्मेंट जॉबा खातीर एनओसी लागता बरोबर. कोणाक नळ ना ताका नळ घेवपा खातीर भाटकाराची एनओसी ना म्हणून हेल्थाची एनओसी केला मरे. मागीर ती कित्याक जायना कामां? ती तरी कामां करा मरे. कोणाक नळ ना ताका लायट ना ताका आनी कितें ना ताका ती तरी कामां जाता ती तरी कामां करा. जायना ती एक आपले ना म्हणटा आमी कितें बाबा जमीन कोण भाटकार दिना जागा एक सोड. पूण जाता ती तरी दिया न्हू तुमी आनी करा न्हू कामां. तुझे नाव कशें बाबा? संदीप बाबू वराक.
ह्या एरियेचो म्हणजे ह्या पंचायतीचो सदस्य गेली इतकी वर्सां आता काम करता, एकंदरीत हे चित्र कितें दिसता तुमकां? एकंदरीत म्हटलें जाल्यार खूबशे दिसता. ते सगळे सांगूंक जाल्यार खूब टायम लागतलो, पण हांव थोडक्यात सांगता. आज आमी ह्या अणखणे धनगर वाड्यार आसा. हे जे लोक रावता हांकां कितलीशीच समस्या आसा. येयल्ल्या वर्सा जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना आमचो आज आमदार आसा तो येता आनी हांकां आश्वासनां दिता, तुमचे सगळे समस्या सोडटय म्हणटा. जाल्यार आयज हांकां स्ट्रेचरार घेवन वचपाची पाळी येता आनी ती स्ट्रेचर सुद्दां ते दिवपाक ताका पावना, इतली ताकद ना. ती आमच्या आज आलेकर सरान तांकां स्ट्रेचर दिल्ली आसा ह्या धनगरवाड्याक की बाबा तुमची जी समस्या आसा ती एटलिस्ट तात्पुरती तरी हेतू सॉल्व करा, जेणे करून आपूण येता ते एक 6 म्हयन्या उपरांत आपूण आसतलो तेन्ना आपूण हांगा जो रोड ना तो रोड करपाचे प्रयत्न करून तो रोड करून दितलो. कारण जेंका रोड ना म्हणून ही व्हडली समस्या आसा. ही आज गेले 20 वर्सां बाबू आसगांवकर हांगा जे राज्य करता जाल्यार तेका हो एक सादो रस्तो करूंक जायना. जाल्यार तो कसली डेव्हलपमेंट केली म्हणटा. आपूण सगळीकडे रस्ते दिले म्हणटा, आपूण हे जायती कामां केली म्हणटा. कसली कामां केली त्यांनी दाखोवपाची. आज ह्या पोरांचेर ह्या भुरग्यांचेर अशी परिस्थिती कित्याक येतली असली. जे हे जाणटे कितें तरी फ्रॅक्चर जाले जाल्यार तांकां व्हरपाक स्ट्रेचरान व्हरचें पडटा आनी ती सुद्दां दिवपाक ताका ताकद ना. आनी आयज ती रालेकर सरान भेट दिल्लेली आसा, हेंची एक समस्या सोडलेली सॉल्व केल्लेली आसा. आतां येतानाच पयले जाल्यार तुका येवपाक आमकां वाट ना. ते बाबा व्हाळ आसा थिंगा एक पाड आसा, त्या पाटा वरसून आमकां येवचें पडलें. ही कित्याक परिस्थिती अशी करून दवरली. कारण ताका कांयच जमना आनी तो मोठे फुशारकी मारपाक फक्त जाणा. जाल्यार हे सॉल्व करतलो समस्या जाल्यार ताका योग्य तो मनीस जाय आनी योग्य तो मनीस घेवन आयज आमी येयल्ले आसा. आनी ताका तूं ह्या सगळ्या धनगरवाड्यात न्हू सगळ्या पेडणे तालुक्यांक सांगता, ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या लोकांक सांगता, उलो मारता, एक कळकळीची विनंती करता की आज येणाऱ्या ह्या काळात विधानसभेक आमकां जे उमेदवार आमी म्हणून निवडले आसा, ह्या प्रत्येक लोकल लोकांनी निवडलेले आसा, जे आल्लेकर म्हणून आसा प्रवीण आल्लेकर, तांकां आमी निवडून दिवया. आनी जी आतापर्यंत ह्या बारीक लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करीत आसा तशेंच आमी फुडें आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेवया. कारण येता ते हे खूब कठीण आसा आनी हे कठीण काळाक हे बाबू आसगांवकर आमकां हे करचो ना. जे तो मोपा व्हडली शपथां सांगता, मोपाक ताका घेवपाक जाता जाल्यार ह्या गरीब लोकांक खंयसर हे एनओसी घेवंक जायना. जर तो म्हणटा की हेका एनओसी दिना जाल्यार त्याच्यान हांगा येवन मिटींग घेवन तांकां एनओसी घेवन दिवपाचें काम तेणी करूंक जाय आसलें. ते त्याच्यान साधे जायना. फक्त तो म्हणटा की एनओसी मेळना म्हणून काम जायना, एनओसी मेळना म्हणून काम जायना. जाल्यार आमची येदे व्हडल्या कळकळीन ही लोकांची मोपाची आसा, शेतां वयता म्हणून रडटा जाल्यार तो खंय न्हिदला. तेन्ना मोपा एअरपोर्टाक रस्तो जाता जाल्यार ह्या गरीब लोकांक कित्याक जायना. म्हणजे खंय न्हिदला तूं, कितें उलयता, कित्याक कुशारकी मारता. हा अणखणे ग्रामपंचायतीच्या एक धनगरवाडी अणखणे धनगरवाडी ह्या भागाक भेट दिवपाक प्रवीण आल्लेकर येयले. तेंच्यांनी तांकां खबर आसली की ह्या भागाक प्रॉपर रस्तो ना, त्या लोकांक येवपाक जावपाक भरपूर त्रास जाता. म्हणून तेंच्यांनी येता आसतना तांकां एक स्वताहून न मागता, त्या लोकांनी न मागता तांकां एक स्ट्रेचर दिलें. म्हणून खरोखरच ते आमी बाबा प्रवीण आल्लेकराचे आभार मानपाचे. आणि आता सगळ्याकडे सांगता, बाबू समर्थक सांगतात की बाबून सामकी पेडण्यान गंगा व्हायली. गंगा कसली डेव्हलपमेंटाची गंगा व्हायली. आणि ते गंगेन ती गंगा व्हायली म्हणणारे लोक ते गंगेन हात धुवून घेतात. म्हणून ते म्हणतात की तेंच्यांनी गंगा डेव्हलपमेंटाची गंगा व्हायली जाल्यार तेंच्यांनी लोकांनी तांकां आतां विचारपाक, आतां जेन्ना बाबू जेन्ना दारार येतलो लोकांच्या तेन्ना तेंच्यांनी विचारपाचें, बाबा रे तूं डेव्हलपमेंट केलो जाल्यार डेव्हलपमेंट कसली केली, तुजी केली डेव्हलपमेंट. पयली एक गाडी आसली, दुसरी गाडी घेतली, दुसरी कोणी दान केली, अशी डेव्हलपमेंट केली काय. तर तेंच्यांनी आतां येता तेन्ना तांकां विचारपाचें हे रस्त्याची खरी परिस्थिती. जर येदो मोठो हेका आमचो एअरपोर्टाचो येदो मोठो शेतकऱ्यांचो भाग तांकां रस्त्या खातीर घेवपाक बळजबरीन घेवपाक जाता जाल्यार इल्लीशी सुवात त्याच्या समर्थकां कडल्यान इल्लीशी सुवात सेटलमेंट करून इल्लीशी सुवात कित्याक घेवंक जाली ना आनी अशा लोकांची समस्या कित्याक सोडोवपाक जाली ना. अशे भरपूरशे हे आसात. आनी उलयता आसतना तेचे समर्थक उलयतात की बाबून जायते रस्ते केले, जायते हे दिले, पूण आयज मेरेन अशी परिस्थिती आहा की
आयज मेरेन लोकांक टॉयलेट बांदतलो जाल्यार भाटकाराची एनओसी लागता, जावं तुका नळ घेतलो जाल्यार भाटकाराची एनओसी लागता. आता पर्याय काढलो तेंच्यांनी, तो पर्याय वेगळो, पूण तरी सुद्धा जर ती पायपलायन व्हरतलो जाल्यार लोकांच्या शेतांतल्यान किंवा शेता भाटांतल्यान येवची पडटा, तेन्ना ती एनओसी मेळना. ती थोडीशी सुवात असल्यार कोण हें करिना, पूण भरपूर जर सुवातीन वयता पायपलायन जाल्यार दिन नासलो. म्हणजे हे समस्या सामंजस्यान प्रथम दर्जेन सोडोवपाचो तेणी तो प्रयत्न केलो ना तेणी आयज मेरेन. आणि तो खूब बडाये खूब मारता की हांवें हे केले ते केले, पूण तशें तेणी कांय केल्लें ना. आमच्या इब्रामपुरान जो हरिजन वाडो आसा, तो हरिजन वाडो जवळ जवळ 400 वर्षांपासून तेंचे लोक थंयसर म्हाका दिसता इब्रामपुराचे स्थानीक लोक आसात थंय. म्हणजे जो हरिजन वाडो आसा, जेन्नाच्यान थंय देवीचे देवळाची स्थापना जाली, जर 400 वर्सां जर देवळाक स्थापना जाली तर त्या लोकांकय 400 वर्सां जाली आसतली. कित्याक तर जे देवळाचे मुर्ते हाडटात ते येता आसतना हरिजनाचो एक मनीस ढोल वाजयतात घेवन येता आणि तो थंय स्थानीक थंय हे जाल्लो आसता. म्हणटकूच तांकां ते 400 वर्साच्या लोकांक सुद्धा आयज तांकां प्रॉपर सुवात घरापुरती सुवात तेंचे ह्या जाल्ली ना. कुमनीदार जागा आसा ते प्रामुख्यान तो विशय त्यांनी सोडयल्लो ना. आपूण म्हणटा दलितांचो कैवारी, खंय गेलो तो कैवारी, तेणे कांयच केल्लें ना. बाबून खूब बडाय मारली, खूब वर्सां त्यांनी 20 वर्सां भरपूर हें केलें. आतां त्यांनी मातसो विश्राम घेवचो आणि दुसऱ्याक खंय तरी चान्स दिवचो. येस. अणखाणे गांवान आमच्या धनगर वाड्यान म्हाजे कडेन अशे 4 जाण येयले ऑफिसान आनी ते म्हाका अशें सांगूंक लागले, सर आमकां रोडाचे प्रॉब्लम आहा म्हणून. मागीर रोडाचे प्रॉब्लम आहा म्हणून हांवें तांकां विचारलें कितें प्रॉब्लम म्हणून, कितें जाता. ते म्हणाले आमकां गाडी व्हरपाक पासून मेळना न्हू, आमकां हांगासर समज कोणूय हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय जाल्यार आमकां हॉस्पिटलान व्हरपाक पासून आमकां त्रास जाता. तांकां निसणीर घालून वचचें पडटा, मरच्या पयलीं तांकां निसणीर घालून वचचें पडटा, मरच्या पयलीं निसणीर घालून वचचें पडटा. हे तेणी जाणून घेवचे. रस्ते केल्या म्हणून सांगता पळय तो, आख्ख्या पेडण्यान डिव्हलप केला म्हणटा, हेच डिव्हलप काय कितें तेजें. मागीर हांवें तांकां इतलेंच सांगलें, तुमी वचात, हांव तुमकां कितें दिवपाचें तें हांव दितां. आयज ते हांगासर येयला आनी तांकां हांव ते स्ट्रेचर घेवन येयल्लो आसा. आयज स्ट्रेचर दिला. हेच ते बाबूचे डिव्हलप काय कितें, हेच रस्ते करता तो सांगता कितें रस्ते आपण सगळे रस्ते केले, हांगा लायटी केल्यो, लायटी दिले लोकांक म्हणटा, नळ दिले. अजून लोकांक हांगासर टॉयलेट ना. इब्रामपूर अजून टॉयलेट ना. ते हांवें थोडे दीस पयलीं हांवें सांगलेलें की हांगा टॉयलेट ना, ते तेणी हांगासर हें करून घेवचें आनी जाणून ना जाल्यार तेजे कडेन जायना जाल्यार हांव करून दिता म्हणून सांगलें. आता तुम्ही येता आसतना कशे आयले तर? आतां येता आसतना अशें कितें इतली हालत आहा तेंची, ते पायपा वरसून चलोन येवचें पडटा. अशे दीस काडचे पडटा हांगासर लोकांक. हे दीस हेजे फुडें येवचे ना. आनी हेज्या फुडें हांव जालो MLA हांगा जाल्यार हांव पयलो हो रस्तो हेंचो करून दितलो. हें म्हाजें प्रॉमीस आहा हेंकां.